कॅसिनोनू यो वच करप गोंयकारांचो रेकॉर्ड दवरूंक कॅसिनो कडेन सारकी वेवस्था ना। ताका लागून सरकाराची फाटल्या 5 वर्सांत 5,000 कोटीची येणावळ बुडल्या म्हणून जॅन नॅक्साचो दावो। बीजेपी सरकार जाहीरनाम्यांतले उतर गुटलावन कॅसिनोची भर घालपाक पेटला म्हूण एक्टिव्हिस्ट दुर्गादास कामतीचो आरोप। अरेबियन सी किंगाचे लायसन्स क्रिएटिव्ह गॅम्बलिंग सोल्युशनाच्या कॅसिनो बोटीक ट्रान्सफर करताना सरकारान 5 कोटीची ट्रान्सफर फी बुडयली म्हणूनय जॅन नॅक्साचो आरोप। Entry tax was 2,000 rupees, which Manohar Parrikar brought it down to 700 rupees. रातचे एका वरानूच जवळ 200 ते 300 लोक भितर वतात। 4 कॅसिनो आसात। लँड बेस आसा जवळ 10 ते 12। कमर्शियल टॅक्साचो कांयच मेकॅनिझम ना या एंट्री टॅक्स कलेक्ट करपाक। टिकेट गव्हर्नमेंट प्रिंट करून दिता तांकां नंबर वायज। अँड यू विल नॉट बिलीव एका दिसाक ते दाखयतात फक्त 100 ते 150 लोक एक कॅसिनोवाले। 2 कॅसिनोची नाव ट्रान्सफर जाल्ली लायसन्स। आता लायसन्स जेन्ना ट्रान्सफर जाता 5 कोटी रुपया फी भरपाची आसता ट्रान्सफर फीज। ही जी आसा लायसन्स ग्रांटेड ऑन 29/8/2008 टू द वेसल एरेबियन सी किंग। ह्या लायसन्स सोंपच्या 12 दीस पयलीं गोंय सरकार एक कॉरेंजिडम काडटा स्टेटिंग द नेम ऑफ द वेसल MV Arabian Sea King in the above mentioned license be read as MV Horseshoe Casino. In short, by virtue of this simple document, the transfer fee of ₹5 crores is exempted. जवळ 5,000 कोटीचो स्कॅम आसा। We are talking about the casino industryचो scam. सरकारान कोट्यांनी पैसो मोडून तुया इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाडटा मात गांवच्या लोकांक कांयच खबर ना म्हणून ग्रामसभेत लोकांनी पंचायतीक बरीच वडीर काढली। गांवची पोन्नी घरां कायदेशीर करची म्हणूनय ग्रामसभेत विशय आयलो। PWDन गांवांत गटाराची कामां अर्धवट वाडयल्यात म्हणून पारसेच्या लोकांनी ग्रामसभेत आवाज चडयलो। जाल्यार मेर्शेचे लोक सरकारान ग्राउंड जाग्यार घालचो म्हणून मागतात। इलिगल मॅटर्स असले ते नियाद जाता परत इश्यूज आमकां एकूच येतात आनी नियादातच इश्यूज येता। ग्रामसभा अशी सुरळीत जाता लोकूय आमकां बरे कॉपरेट करता। डेव्हलपमेंटाचे बद्दल लोक आमकां बरे हें दिता एक गायडन्सूय दिता बाबा कशें गांवांत कशें सुदारपाक बरें हें करपाचें। एक मेर्शे गांवांत आमचो एक ग्राउंड आसा तो ग्राउंड आतां खूब दीस जाले आमकां कशें तेका हेंच जावना गांवणी का तो इनकम्प्लीट ग्राउंड आसा। भुरगे आमचे यूथ आमचे कडेन खुबशी मागणी करता बाबा तो ग्राउंड आमचो बेगीन जावचो आनी आमकां खेळोंक मेळचो म्हणून। आमच्या इलेक्ट्रॉनिक सिटी जी आसा पळय त्या संदर्भाने हांव ग्रामस्थांचे सगळ्यांक विश्वासान घेवन हांव पाठपुरावो करतलो। जशी आमच्या आयज ग्रामसभेन मिटिंगेन आमच्या ग्रामस्थांनी सांगला की इतकीशीच तेंची पुर्वजांची जागा तेंची आसा ती तांकां खंय तरी तांकां न्याय मेळना। ते न्याया खातीर तांकां मदलो जो तांकां जो भाव जो आसा तो मेळना तेंची रेट तेच्या खातीर हांव सरकार दरबारी वचून तांकां योग्य तो न्याय दितलो। कारण म्हाका सगळ्या ग्रामस्थांचो सपोर्ट आहा तरच आमच्या गांवचो विकास जातलो। पावसान ते गटार मारून म्हणजे जळार जातले फाल्यां डेंगू सारखे रोग जाले काय जाले जबाबदार कोण फाल्यां पंचायतच आमी जबाबदार धरतलो। कित्याक आज गटार मारता तो आज थोडं मदल्या आड्या आमच्या कळंगूटकाराच्या घरा कडेन थोडं मारला अंजीच्या घरा कडेन थोडं मारला ते फाल्यां सांगून ते आतां कामे आड्या फाल्यां वयतले तुका डेंगू जालो गांव मलेरिया जाली जाय म्हणून तुमी करतात न्हू। अरे एकटो कर्मा करतलो सगळे वाडे घरात भोंग लागले फाल्यां टेंडर घातला गटाराचा त्या कंप्लीट हे करतले। 2 मोठे हे आसले आमचे खामे ते मोडून उडयले रिपेअर करता म्हणून सांगले तो पळून गेलो होता कोणाक धरपाचो होता प्रत्येकाचे अशें नुकसान करून ते पळून वयता कॉन्ट्रॅक्टर नालायकपणा करता पण आमकां जबाबदारी कशी ती मागीर। दिवचले कुडचेऱ्या जयेंद्र राणे सरकारी हायस्कुलाची बिल्डिंग अर्धवट सोडल्या। भुरग्यांचे हाल चल्ल्यात। आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान नव्या बिल्डिंगेचे उक्तावण केल्ले। उरिल्ली बिल्डिंग रोखडीच करून दिता म्हणून उतरूय दिल्ले मात 3 वर्सां जाली दुसऱ्या टप्प्यांच्या कामाक सरकारान हात पासून घाल्लो ना। भुरग्यांक बसपाक जागो सारको ना। अर्धवट बिल्डिंगेत गोरवां येवन बसतात। सगळी घाण बिल्डिंग तडीक लावची म्हणून लोक मागतात। मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसले त्या टायमार ह्या इस्कॉलाचें इनॉग्रेशन जाल्लें त्या टायमार तेंच्यांनी
लोकांक सांगलेलें की बेगींतल्या बेगीन सेकंड फेज आहा ती आमी काम करतले, पूण आयज 3 वर्सां जावन गेली. बिल्डिंगेची परिस्थिती आहा ती पळोवंक गेल्यार त्या स्टेजीर आहा, अजून कितें तेजेर इम्प्रूवमेंट जावंक ना. सरकाराक एक रिक्वेस्ट करता की आमच्या भुरग्यांचे ज्यो समस्या आहा आनी तांकां जे क्लासरूम कमी पडटा ताका लागून ह्या इमारतीचे उरलेलें काम आहा तें बेगींतल्या बेगीन करचें. 3 वर्सां जालीं ह्या बिल्डींग आमची अपुरी आसा, तेन्ना आमच्या भुरग्यांक जाय तशी आतां सुविधा मेळना. तेन्ना सरकारा कडेन आमी मागता की आमचे इश्कॉल हे अर्दवट उरला की आमचें बांदकाम पुरें करून दिवचें आनी आतां भुरग्यांची हालत आसा शिकपाचें. बिल्डींग जी अपुरी आहा ती पुरी करून दिवची अशी आमची एक इच्छा आहा सरकाराची. थंय जी आमची शाळा बांदल्या थंय गोरवांचे येवन बसतात आमच्या गांवची थंय, तो गोठो कसो जावन पडलेलो आहा. तेन्ना हे आमची सरकारान हेची मातशी हें घेवची दखल आनी आमकां ती शाळा आमची पुरी करून दिवची. घेऊया एक विराम.